स्टुडिओ पुरुषाव आराम जाल्लो आसा बँडा बरोबर 4 वरार आराम जाल्लो पुरुषाव कुळूराक येवन पावला आणि कुळूरची देवप्रजा ह्या पुरुषावर आयिल्ल्या आमच्या कलाकारांक माया मोगस स्वागत मागच्याक आयती आसा. कलाकारांनी मुखार येवचे वेदी मुखली बसपाक पळोवची. हांगासर जमलेल्या मासुमेस्तांक देवाच्या आशीर्वादान भरलेली पळय सुबीत सांज हांव मागता. गेल्या त्या आयतारा कुळूर फिरगसकरांक एक चारित्रीक गणित म्हणयत कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हांणी आसा केल्ल्या अंतरदेसीच म्हणजे मंगळूर आनी उडपी देसीच्या हंतार चलून वेल्ल्या गायन स्पर्धांत ह्या फिरगजीच्या 6 जाणांनी भाग घेतिल्लो आसा आणि तांच्या पैकी तेगांनी पहिले स्थान आपणायला म्हणजे एक जावन आसा एकोड्या गायन स्पर्धांत आणि एक जावन आसा काजारी जोड्यांच्या गायन स्पर्धांत. ह्या दोनांती पहिले स्थान हांगासर या सा अंतोन फिरगेचे कुळूरा फावो जाला म्हणून सांगूंक आमकां भोव वर्ष संतोष आनी अभिमान मागता. सरकार ताळयो तांकां दिवंक जाय, अभिमानान तांकां बरें मागोवंक जाय. मगचनो केदळ आमी म्हणचे आसा 2 हात सांगता म्हणल्यार ताळयो बरे आयकतात के. आणि हांगासर 2 वांट्याची सैरी आसा. एक हांगासर राणीपुरा आणि भोंवतीची मंगळूर दक्षिण वाऱ्याची सैरी येवन पावल्यांत सांगता सांगासर कुळूर फिरगसकर आसात. जिखलेल्या स्पर्धिकांक मान करूंक आणि उल्हास पटोवंक पहिल्यान जावन हांगासर उल्हास पटयता. स्पर्धांत जिखून आयिल्लो मानेस नितेश डिसोजा कुळूर आमच्या मदें हांगासर आसा. ताका रास घस अभिनंदन आमी पटयता सोमेस्त कुळूरच्या देवपर्जेतर्फे. सांगता काजारी जोड्यांच्या गायन स्पर्धांत हांतूय पयलें स्थान कुळूरा फावो जाता. डिंपल सोनिया आनी जीवन पेरेर आमचे भोव अपुरबायेचे आदर्श जोड्या आसा तांकांय आमी अभिनंदन पटयता. सांगता हांव नांवां उल्लेख करूंक कशी व्हरता. स्नेहल एल्विशा आणि एंड्रियन तांणी ह्या फिरगजींतून भाग घेतिल्लो आसा. तांकां 2 ताळयो आमी दिवंक जाय, उल्हास पटोवंक जाय. हांच्या सांगता मंगळूर दक्षिणाची थोडी सैरी आसा तांची हांव नांवां उल्लेख करूंक कशी व्हरता. मानेस्तेन लिनेट कॅस्टिनो आसा. गांवांत विद्याधर फिरगजीची ती 45 वर्सांच्या वयल्याच्या विभागांत बुजोवणेची इनाम तिणें आपणायलें आसा. तिका आमी अभिनंदन पटयता. लिनेट हांगासर बसून आसा. रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर ती जावन आसा. सांगतास विवियन आनी रॉल्स्टन हांच्या दादल्यांच्या जोड्या गायन स्पर्धांत तांणी बुजोवणेचे इनाम आपणायलें आसा. तांकांय आमी अभिनंदन पटयता. ते आमचे मदें आसात. सांगता राणीपेर फिरगयचे 2 जण रॉनियल डिसोजा आणि रॉयस्टन डिसोजा ते आमच्या मध्ये आज येवन पावला. तांकां आमी उल्हास पटयता. आणि मानेस्ते स्टेल्ला डिसोजा नित्यधर नगर 45 वर्सां वयल्यांच्या स्त्रियांच्या विभागांत तिणें 3रे स्थान 3रे बहुमान आपणायला. तिकाय हांव अभिनंदन पटयता, उल्हास पटयता. अशें मंगळूर दक्षिणाची सैरी आसात आणि कुळूरची सैरी आसात. दोगांच्या संगतपणावर हांगासर आमी नितेश आनी जीवन आणि सोनिया हांकां आमी उक्त्यान मान करूंक कशी व्हरता. मगच्यान आमच्या सुबीत कार्यांत फिरगईचे विगार बाप हजर आसात. मनादीक बाप विन्सेंट डिसोजा तुमकां आमी माय मोगस बरो स्वागत मागता.
जेतना विजेताची कपार फ्रिगस विकारा पावली की ते संतोषले आणि आमचे काम कितें करून जाता उल्हासाचे कार्य आम्ही बऱ्यान मांडून हाडया म्हणून ताणी उलो दिल्लो आसा तांकां आमी पयल्यान सावन अभिनंदन पटयता देव बरें करूं म्हणटा मानवयतात अरुण डिसोजा आमचे मदें आसात इस्कॉलाचे हेडमास्टर ते सावन आसात फादर तुमकां बरो स्वागत आमी मागता आसतना डियाकन ब्रदर रॉबिन जॉयसन सांतुमायर आसात कालच्या दिसांत तांणी हांगासर सेवा आरंभ केल्या म्हणून चिंता तांकां आमी बरो येवकार मागता आमच्या गोंयांताची धर्म भयणी म्हणजे समुद्र तारा गोंयांताची सुपिरियर सिस्टर वीरा वय सिस्टर इल्ली बिजी आसा आमच्या मदें आसा हेणे तेणे तिका आमी बरो स्वागत सिस्टर हांगा सर या मुखार या सिस्टर या सिस्टर वीरा की बरो स्वागत आमी मागता आसतना फिरकस गवळी परिषदेची उपाध्यक्ष सन्मानित मेबल बेनिस तुका आमी बरो येवकार मागता मेबल बाई आमच्या मदें आसा वय तिने जायती राटावळ घेतली आसा जायती तयारी तिने केल्ली आसा कार्य यशस्वी जावच्या कॅथोलिक सभा अध्यक्ष क्लेवर डिसोजांच्या अनुपस्थितीत कार्यदर्शी श्रीमती शांती जानेट फर्नांडीस आमच्या मदें आसा सांगता गायन मंडळीचो अध्यक्ष लायनल वेगस आमच्या मदें आसा ताका दोन ताळी आमी दिवया वय बरो संगीतकार गायक गावपी तो सावन आसा आणि हांगासर कुळूर फिरगसकरांची आमी वळख करून दिता आसतना विश्वराणी स्टुडिओ म्हणलो एक स्टुडिओ आसा गट्टी कुदरूंत आसा आणि कोंकणी आंगण म्हणलो एक पंगड आसा आणि त्या पंगडांत आमचो दितेश सक्रिय आसा जेन्ना संगीतान कितें साधन करचें जाल्यार जायते प्रॅक्टीस जाय पडटा जायते लायव्ह कार्य आनी भाग्येचें पडटा आनी ती तरबेती ताणें थंयसर सोडिल्ली आसा वय जशें एक ह्या जागोत आसतना सेमिनारी तरबेती चडटा तशेंच दितेशान थंयसर विश्वराणी स्टुडिओ तरबेती सोडिल्ली आसा आनी विश्वराणी स्टुडिओची इल्लीशी वळख करून दिवंक हांव कशी व्हरता मनेस तो जेरी बोंदेल आमचे मदें आसा मनेस जेरी बोंदेल आनी ह्या बदल्यान आसा आयल्या वेळार 11 जेरी नायट आनी डॉन बॉस्को हॉलांत सदर केल्ली आसा एक बरो पदा घडणार गोपी सांगता तरबेतदार तो जावन आसा जेरिया तुमकां आमी मान दाखयता सर बरें मागता जायत्या कलाकारांक तांणी तरबेती दिल्ली आसा आनी सगळी तरबेती तांणी धर्मार्थ दिवची आसा देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता आनी विश्वराणी स्टुडिओ हो स्टुडिओ आसा कारण कोणच्या कलाकाराक तेंची सेवा जाय ती सगळी धर्मात खाणाजेवणाची व्यवस्था दिवन पळोवंक एकलो मानेस एकलो उद्यमी आसा विश्वराणी स्टुडिओ मालाक तो जावन आसा उर्बन डिसोजा आनी फाटल्यान आसा उर्बन एक हायकर सगळ्यांक तुजी वळख करून दिता तुमी इल्लेशे मुखार येवंक जाय सांगता सुविल्सी मंजेश्वर आमच्या मदें आसात म्हणजे ऑलिव्हेट डिसोजा आमच्या मदें आसा तांकां बरो स्वागत हांव मागता आसतना कुटुंबांत एक मुखेल आसा थंयसर लिनेट बाय ती एक कोऑर्डिनेटर जावन सेवा दिते आसा लिनेट कॅस्टलिनो हेदोळ सांगलें रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर ती जावन आसा ती एक बरी गौपीण नित्यधर फिरगजीची कॉयराची मुखेल ती जावन आसा सांगता लेस्ली डिक्रोस आनी थोड्या वेळा उपरांत येवन पावतलो अशें जमलेलें आमा सोमेस्तांक बरो येवकार मागता आसतना फिरगस विकार बापांक हांगासर मुखार आपयता फिरगस बापांक सांगता फादर अरुण मेंडोजा डेकन ब्रदर रॉबिन तुम्ही मुखार येवचे सिस्टर आसा तुम्ही मुखार येवचे फिरगस गवळी परिषद उपाध्यक्ष आसा तुम्ही मुखार येवचे मुखले कार्य थोडेच घडये आमी आरंभ करचे आसा दोतोळी आमी दिवया सैऱ्यांक बरें मागया जेरी बंदल लिनेट कॅल्शियम आनी उर्बन डिसोजा सैरांनी बसका स्वीकार करची प्रास्ताविक एक मोठी दोन उतरां मानेस जेरी बोंदेल तुमचे जावन आमी आयकोंक कशी व्हरता बरें जालें प्रितम भाऊ तुमचे एल्लारांनो बिडी म्हणटारांनो इडी म्हूण सगळें म्हाका आसपरलें तुमी पयलेंच कितें जावं पयले फावटी हांव धन्या देवा घरकान दिता संत अंतोनीच्या मजतीन मुरी विश्वराणीच्या मायेच्या मजतीन आणि आज ह्या कुळूर फिरगजेक व्हड नांव सांगत आस जिखलेल्या हेर आमच्या दक्षिण वराड्याच्या फिरगजेच्या सर्व विजेतांक एक नांव आनी ते आमच्या वराड्याक एक नांव सगळें साध्य जालां न्हय म्हज्या वरवीं बागार रत्नाराच्या त्या आशिर्वादा वरवीं आनी हर एकल्यान सहकार दिल्ल्या वरवीं म्हाका भोव खोशी भोगता कुळूर फिरगजेची पावन जायती टॅलंट आसात
ह्या पावटी थोडीच मुखार गेल्यान दिसता हांवें लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें इस्टारा टायमार तुमी मुखार या हांव सपोर्ट आसा म्हूण कित्याक थोडीच आयल्यात आनी जाल्यार मुखल्या वर्सांनी तुमकां सांगता तुमी दया करून मुखार येया कितेंय कार्य असल्यार आमचे थंय सल्ला घ्या सूचना घ्या तुमकां खंयच्या वेळार हांव सहाय करूंक हांव तयार आसा म्हणजे सगळो पंगड आसा विरपण सर आसात विलपी सर आसा कितेंय आमी पयशे काडून येना कितें खर्च आसा हांगा उरल्या वेळार म्युजिका म्हणजे तेंचे न्ही हांगाचे म्युजिका कितें लास्ट टायम खाली म्युजिकाचे मात आमी काडून गेल्ले तशें डान्सराचे आनी कितें उरले आमी आमचे म्हणले कितेंय आमी काडून घेना पण आमी चार्ज करना आमी फ्री सर्वीस दिता अशें म्हणटा दया करून संगीत प्रेमी कोण आसा तुमचे तालंत तुमी उकडून मुखार येया आनी एक नांव व्हरा वयर 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 तो दिपेशाक हांवें एक कविता एक विल्सून काडलें हांगा पयल्या दिसा ताजो ताळो कोण सांगलें हाका बरें भविश्य आसा ह्या चरख्याक हांव एका स्थानार हाडून पावयता म्हणून आनी हांवें सांगिल्लें उतर तें हांवें करून दाखयलें नीज करून दाखयलें आनी तांणी जिखलें इवन डिंपल आनी सोनिया समज तांकां काय सांगिल्लें एक टॉप दिल्लें हांगा ये कात्रिना म्हणून ताज्या उपरांत सांगलें तुमी मुखार या तुमकां जाता म्हणून आनी तांणी करून दाखयलें सदां हेंचं म्हणचें उरलें की ती एक मेल फंक्त अशें आसता तुमचो विगर बापाचो हांव मुखार पावयता खंयच्या रितीची सहाय दिवंक तयार आसात लास्ट टायम गिटारिस्टाक जाय म्हणल्यार चकडांनी सांगलें गिटारिस्ट जाय म्हूण तांणी म्हणलें तुमी दया करून करा ताजे काले अमावंट आसलें कितें आसल्यार आमी दिवंक तयार आसा म्हणून म्हळ्यार तुमीच कर हांवें न्ही हांवें खाली नांव मात सांगलें गिटारिस्टाचें तुमीच कर तांणीच प्रॅक्टिसांनी बरो दिवंक इतलो म्हणटा इतलो बरो विगर तुमचो आसता तुमकां कित्याक मुखार येवं वचूं मुखार येया आमी तुमच्या फाटल्यान आसा अशें म्हणून सांगून सदांच तुमच्या सांगात आसा आनी आमच्या सांगात आमकां केवळ तुमच्या मागण्याची गरज आसा तुमच्या मागणे मात आसल्यार करो सांगात आसा आमचे नायट खंय आसतना जेरी नायट आसतना दया करून तुमी प्रेक्षक जावन येया आनी आमकां सपोर्ट करा इतलें आमी आशेत हांव तुमचे देव बरें करूं कळोर करा ऐती आसा म्हणून आनी तांकां सांगात दिवच्या मंगळूर दक्षिण वराड्याचे कलाकार आमच्या मध्ये आसात हेदोळून हांवें सांगलें लिनेट बाय आमच्या मध्ये वेदीर आसा मानेसर लिनेट कॅस्टिनो ते गांवांत नित्य जर फिरगयची एक रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर रंगीन ताळो तिका आसा कॉयराचे मुखेल त्या फिरगेचेर ती सावन आसा तितले मात्र न्ही जायत्या ल्हान भुरग्यांक जावंक पुरो युवा जाणांक जावंक पुरो तरबेती ती दिता मुखार वेतल्यांक 2 स्टेप मुखार वच्चे बरी हात धरून आपण वेल्ल्या बरी ती आपण व्हरता कार्या वेतना ती आपण व्हरता हाजे साक्ष हांगासर जायते कलाकार आमच्या मध्ये आसात लिनेट बायची मोगाची 2 उतरां देव बरी सांग मग आसचें न्हू पयल्यान पयलें हांव अर्घ्य दितां धन्य देवाक जें कितें आज हांगासर आमी एकठांय जाल्या आमगी तें जावन आसा आमची विश्वराणी तशेंच संत अंतोन बाब तांच्या मजते वरवीं तांच्या आशिर्वादान आज आमचो विश्वराणी स्टुडियोचो एक परजळचे नेकेत जितेश पयल्या स्थानार पावला हांव खंडीत जावन संतोश पावता आनी परतो म्हाका संतोश कितें गे म्हळ्यार हांव 16 वर्सां हांगात पाणांबूर हांवें वावर केला पाणांबूर हांगात हांव IPS ऑफिसर्सांक ट्रेनींग दिवन आसली म्हाका संतोश सदांच हांगा कुळूरकार म्हाका वळखीचेच आज मस्त संतोष भोगता कुळूरच्या देवूळ प्रजेक हांव मान बागयता तशेंच आमी मान बागोवंक जाय आमच्या वेगार बापांक खंडीत जावन तांचो प्रोत्साह हाल्ल्यान तुमकां संगीतान आनी एक तुमी उडास दवरा संगीताक प्रायेची गड ना कोणी प्राय जाली म्हूण कुशीन रावं नाकात संगीत एक देवान दिवचें देणें मुखल्या वर्सा खंडीत जावन आमी दक्षिण वराड्याची आनी कुळूरची डॉन बस्कोक या प्रायेचे तुमी पळय नाकात आमी कॉम्पीट करया परत आमी येवच्या वर्सा हांगा आनी एक डबाजो करया थँक्यू सो मच आज म्हाका ही 2 उतरां उलोवंक अवकाश करून दिला प्रितम तुका देव बरें करूं देव बरें करूं खंडीत जावन ह्या वर्सा कुळूरचे 13 जाणां जिखून आयल्यान येवच्या वर्साक उण्यार उणें 10 जाणां म्हणून जिखून येवं दीत म्हणून आमची आशा आनी अपेक्षा जावन आसा लोकांचो सहकार आनी धर्मीक असो सहकार असोच आसल्यार खंडीत जावन जातलें म्हण चिंता जावं पुरो भुरगीं युवा जाणां 45 वर्सां वयलीं ह्या फावटी उडपीतोन बांयदूरतोन येवन पडयाळ गायन करचें तर आमकां कुळूरच्यांक वचून गायन करूंक कांय कश्ट जावचें ना जायते तालेंतवंत आमच्या मदें आसात कॉयरिस्तां आमच्या मदें आसात खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी बरेंपण जातलें आतां आमच्या विजेत्यांक मान करचो वेळ दामास्काची सत्री धरून आमच्या विजेत्यांक हांगासर वेदीक आपोवन हाडटात दिपेश जोड्यांच्या गायन स्पर्धांत पयले स्थान आपल्याली जीवन पेरेरा आनी डिंपल सोनिया डिसूसा
तांकां मुखार आमी वेळेर शेणां दवरता नमाजमध्ये सत्र तांकां आमी वेळेर आपण व्हरता कलाकार मुखार सत्र फाटल्यान दिनेश डिसोजा या तुम्ही घे या देवपर्यंत करून तुमची सन्मानाचे आसन स्वीकार करा आणि हांगासर सन्मान करचे कार्य आम्ही आराम करतले कोडूरच्या देवपर्चे तर्फेन विजेतांक उद्यान मान दितेश डिसोजा त्या बगलेन आसा ह्या बगलेन जीवन पेरेरा आसा आणि डिंपल सोनिया डिसोजा आसा जोड्यांच्या काजारी जोड्यांच्या गायन स्पर्धांत पहिल्या स्थानावर आपणाले आसा द फर्स्ट प्लेस in married couple duet singing competition. Cricketची आपण संतत मुखार या सांगात या जॅनेट फर्नांडिस शांती जॅनेट फर्नांडिस विश्वराणी स्टूडियो तर्फेन शालपांगोर मान करशात उर्बन डिसोजा विल्पी मजेश्वर जेरी बोंदेल तुम्ही पुढे सरचेली लेट बाय सांगत होता सांगत ओलिव्हर डिसोजा तुम्ही मुखार येतो सांगत घेऊन ओलिव्हर डिसोजा
नितेश डिसोजा हाणे गायलेले पद केंचे सैन्यानं तुम्ही उलोवंक जाय मुजा आंजा वय मुजा हांजा म्हणले पद मँगलोर टू गोवा फिल्मांतले आणि त्या फिल्माची प्रोड्युसर निम्फा डिसोजा आमच्या मध्ये आसा ती नित्यधर नगरची थोड्याच महिन्याने ते फिल्म रिलीज जावचे आसा त्या पदाक उतरां बरयल्ले जावन आसा जेरी बंदेल बाब आमच्या मध्ये आसा तांकांय 2 ताळयो परत आमी दिवंक जाय आणि त्या पदाक संगीत दिल्ले जावन आसा पॅटसन पेरेरा ताका आमी अभिनंदन पाठयता मँगलोर टू गोवा फिल्माक फर्स्ट ट्रॉफी मेळ्ळ्या आणि प्रोड्युसर खुश जाल्या आणि हांगासर ती एक फुलांचो तुरो दिवन मान करता मनस विन्सी सोजाची पतीन निम्फा डिसोजा सांगता फ्रिगल्स घरा हांगासर मान करून कशी व्हरतात कॅथोलिक सभा पहिल्यान जावन 2 ताळयो मॅक्सिमनी ॲग्नेस बाय हांगासर मुखार येतात वाड्यातर्फे मान करचे आहे नितेशाक मला स्टीफन करावं वाड्याच्या दुसऱ्याला मुखार येतात मला जर सुनीता बोर्डिंग परिषदेचं सांगतो लायनल वेगास गायन मंडळाचे अध्यक्ष परिषदेचे कार्यदर्शी अँटनी देशाची मोगाची मम्मी मुखार येता सकड सर्दिकांक गुलाब जाम मान करता एक फोटो आम्ही आता अवकाश करत आहोत फॅमिली मेंबर्स मुखार या या तिन्ही विजेताचे फॅमिली मेंबर्स घरची मुखार या फॅमिली मेंबर्स एक तस्वीर काढतात घरच्या सांगता हांगासर ते गांव विजेत आमच्या मध्ये आसात एक तस्वीर घरच्या सांगता काढून तुमकां आमी अवकाश करून दिता नितेशाची सांगता डिंपल सोनिया आणि जीवन पेरेराची कुटुंबाची एक घडी मुखार या प्रमिळा आणि डिंपल सोनियाची फॅमिलीची आसात ते बरें करूं म्हणटा आमी फादर हांच्या सांगाता जिखलेली उरली थोडी आसात तांकां एक गुलाब दिवन आमी मान करूंक कशी व्हरता आणि पहिल्यान सावन कुळूरतान भाग घेतली आसात कुळूरतान भाग घेतली तेका तांकां आमी एक गुलाब दिवन मान करता आसात तर हजार आसात तर दायकर मुखार या स्नेहल एल्विशा आणि एंड्रियन तुमी मुखार येवचे आणि गुलाब स्वीकार करचो मोगाचो गुर्तुसान विकारपा पावता जसे तुम्ही भाग घेतला येवच्या वर्सा कंडिशन परत एक भाग घेतून तुमकां इनाम फावो जावन दिवंक आमची आशा ओके हांगासर मानेसर लिनेट कॅस्टिनो बुजवण्याची इनाम जिंकलेली आमच्या मध्ये आसा दायकर तुमी मुखार येवचे गुलाब स्वीकार करचो विकारपा पावता विवियन अँड रॉल्स्टन
दादल्यांच्या थोड्या गायनांत ताणी बुजोवण्याची नाव आपणायलो राणील्लनी रायसन येवन पावून स्टेल्ला डिसोजा आसा तिसरें स्थान आपणायल्ली नित्यकर नगरची एल्विश शवेकर स्कूलूर असल्या गायकन वेदी घेऊन तुवें एल्विश शवेकर स्कूलूर स्वीकार केला तितेश म्हणटा दोन उतरां म्हाका उलोवंक आसात म्हणून बिगार बापाच्या अनुमतेंत एक अवकाश दिता दितेशा सांगता असं दोन गीत गायन गावचे जाल्यार कवी येत म्हज्या हांच्या पहिल्यान हांव देवा बापाक गांव दिता सांगता सांत आंतोनी आनी विश्वर आनी मायेकी म्हजेर दराळ बेसांवां वचुल्ल्याक अर्घ दिता आमच्या विगारा बापाक हांव अर्घ दिता आमकां सपोर्ट केल्ल्याक तांणी सांगलें तुमी पार्टिसिपेट करा कालीय हेल्प जाय जाल्यार हांव करता म्हणून मागीर सांगता फादर अरुण मागीर सिस्टर मागीर ब्रदर रॉबिन हांकां हांव स्वागत करता पयल्यान पयलें आमचो म्हाका ह्या कॉम्पिटिशनाक जॉइन जाताना प्रॅक्टीस करूंक आमच्या कॉयर ग्रुपांत हांव सगळें मागीर विश्वराणी स्टुडियो आमचो मेनली आमचो कॉयर मास्टर विन्सी मागीर विन्सी डिसोजा सांतांचो पयलो वाडतो मागीर लायनल मागीर लॉरेन्स आनी मुस्तो हेल्प केला मागीर विश्वराणी स्टुडियोन जेरी सरान खंय आसा जेरी सरान मागीर उर्बन सर प्रवीण सर आनी आयिल्लीं प्रॅक्टीस करून दिवंक सांगात आमच्या फॅमिली मेंबर्स आसो मागीर वाड्याच्या गुरकारांचो वाड्याघरांचो फिरकेच्या सगळ्यांचो हांव उपकार पावडटां मेनली कॅथोलीक सभा लास्ट टायम हांगा एक आमी फंक्शन केल्लें ताका जेरी सरांनी आयिल्लीं ताका कारण लायनल जावन आसा ताच्या सांगीत हांवें लायनल त्या दीस तांणी कॅथोलीक सभा तांणी फंक्शन करनातले तर लायनल जेरी सरांक तांकां हांगा आपूण हाडनातले तर मे बी हांव हांगा आसतो ना तांणी जावन म्हाका प्रॅक्टीस दिलें मस्त तांणी हेल्प केला तांचें आतां रिसंटली लास्ट म्हयन्यान 25th एक आल्बम रिलीज जाल्लो चिंतना बोकना स्वप्ना म्हणून तातूंत म्हाका सरान एक चान्स दिला पॉज सांगून म्हजें एक पॉज आसा ते ऑलरेडी आल्बम रिलीज जाला ताजी पेनड्रायव ऑलरेडी आयल्यात तुमी सगळ्यांनी ते पेनड्रायव ते आल्बम खाण घेवन परचेस कर तांकां एक सपोर्ट दिजे म्हणून म्हजें एक रिक्वेस्ट सांगात सरान सांगल्या बरी हांगा कुळूरच्या फिरकेचेर मुस्तू तालेंत आसा मुस्तू सांगलें मुस्तू तालेंत आसा कोणी मुखार येना तांणी सांगल्या बरी नेक्स्ट इयर ह्या वर्सान कितले कॉम्पिटिशन्स आसात तुमच्या फॅमिलीन कितले जाण कितले तालेंत आसात तांकां सगळ्यांक धाडा सपोर्ट करूंक सर आसात कॉयर मेंबर्स आसात आमी सगळे आसात तांकां मुखार धाडा खाली हेल्प जाय जाल्यार आमी करता आमी सरान म्हाका हेल्प केल्ल्या बरी हांवूय हेल्प करता तांणी खंडीत जावन सर हेल्प करनासले तर आज म्हाका इतलें कॉन्फिडन्स आसचें ना खंडीत जावन तांणी म्हाका हेल्प केल्या बरी हांवूय म्हज्यान कितले जाता हांव सगळ्यांक हेल्प करता देव बरें करूं हांवें कोणा सुद्दां नांव विसरल्यार म्हाका बक्षिया सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करून दितेश डिसोजा तुजे काळजाचे बगणां तुवें उसारल्याक पेदीर बिगार बाप हजर आसात बिगार बापाची गोडशी दोन उतरां आतां आमी आयकुया आयचे केंद्र बिंदू दितेश जीवन आणि डिंपल बाप अरुण बाप आमचे नवे दियकन रॉबिन आणि मोगाच्या भाव भयणीनो ते जावन जेरी नाईट असो फामाद गावपी आमचो जेरी बाबा हांगासर आसात भारी संतोष आमकां त्याच परी विश्वराणी आमच्या स्टुडियोचो मलाक श्री उर्बन डिसोजा
आणि आमची श्रीमती लिनेट कास्टेलिनो आणि सबार गोपी हांगासर आसात. कोंकणी नाटक सभा तांणी आसा ते स्पर्धे हे प्रतिश्ठीत स्पर्धे जावन आसात. ताका इतिहास आसा, नांव आसा आणि तांचे ते स्टँडर्ड भोव अत्युत्तम. 40 वर्सां आदीं 1982 हांव कुलशेखर साहेब विगार आसतना कुलशेखरान गोवपेचे पंगड कोंकणी नाटक सभा आसा केल्ल्या डॉन बॉस्को आसा केल्ल्या स्पर्ध्याक 1982 40 वर्सां आदीं हांव डॉन बॉस्को हॉलांत हजर जाल्लो आनी कुलशेखरच्या सबार गावप्यांक इनामां मेळिल्लीं आनी फायनल दिसा तांकां गावप्यांक जिखल्यांक सगळ्यांक काणगोवन बँड हावसपांत कुलशेखर इगर्ज येवन आमचे विगार बाप निधन आशिल्ले तांकां उठोवन तांकां ते शिल्ड आमी हस्तांतर केल्लो दीस म्हाका उडास येता. आज तेंचे वर्ते बाग म्हाका हांगासर भाव जाला. कोंकणी नाटक सभा हे प्रतिश्ठीत एक संघटन आणि तांचे स्पर्धे ही प्रतिश्ठीत स्पर्धे जावन आसात. आणि ह्या स्पर्धेंत मंगळूर आणि उडपी अंतर्देशीय मट्टार आमच्या कुळूर पिळगेच्या गावप्यांनी नांव वाडलां, कीर्तडल्या आमकां गौरव वाडला. सर पिळगस तर्फेन दितेश, जीवन आणि डिंपल तुमकां अभिनंदन पाठयता. कॅथलिक सभेन न्यू इयर यू कार्यक्रम म्हणून हाडल्यांगा. त्या दिसा हांवें दितेशाचें गीत आयकलें. त्याच दिसा म्हज्या मती गेले बरें भविश्य आसा म्हणून. त्याच वरी जोडें गायन हांवें आयकलें आमचो जीवन आनी डिंपलाचें. त्या दिसा म्हाका भाव एक आकाश हें जालें. म्हाका बगलें म्हाका खुलता खुलता हांवें संगीतकार म्युजिशियन भोहापूर्वेचें गायन तांणी गायिल्लें. आनी आज आमच्या मंगळूर आनी उडपी अंतर्देशीय मट्टार आमच्या ह्या कुळूर पिळगेचें नांव आमचे वयर तांणी व्हेलां. तांकां देव बरें करो. संतंतरीचे आशिर्वादां, दैवीक आपुलचे आशिर्वादां सदांच तांचेर आसून दी म्हणून म्हजें मागणें. आनी तुमी आनीकी राज्य मट्टार, राष्ट्र मट्टार अशेंच गायन स्पर्धेंत प्रथम येवन आमचें नांव आनीकी वयर व्हरी जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती. ऑल द बेस्ट. सांगात आमचे जेरी नायटाचे जेरी बाब हांगासर आसात पळय कितलो प्रोत्साह ते दितात न्ही. कितलो प्रोत्साह आमकां दिता आमच्या युवा जाणांक. त्यांनी सांगलें दितेशाक कितलो प्रोत्साह तांणी दिला आमच्या गावप्यांक. त्याच परी विश्वरा आनी लायव्ह स्टुडिओ गट्टी कदुरू ताचो मला श्री उर्बन डिसोजा कितलो प्रोत्साह दितात न्ही आमच्या युवा जाणां मुखार येवंक. तांकां म्हजें अभिनंदन. त्याच परी आमची लिनेट कास्टेलिनो पोलीस ऑफिसर हांगासर पळय तिकाय आज प्रायज मेळ्ळां. त्याच परी मंगळूर दक्षिणाच्या पिळगेच्या नित्यादनाक इतर पिळगेच्यांनी जिखल्यांक सगळ्यांक म्हजें अभिनंदन हांव पठयतां. त्याच परी आमच्या आयचे कार्यक्रम आमकां आजच कळ्ळें म्हळ्यार आमी मांडून हाडलें. आज मंगळाराचो दीस, नवण्याचो दीस, जायतो लोक हांगासर आसा आनी थोड्याच वेळान आमी मांडून हाडूंक आमकां आमच्या सर उपाध्यक्ष श्री मेहबूल बेन्नीस सर आमच्या संघाने प्रत्येक जावन कॅथलिक सभेचो अध्यक्ष श्री क्लेवर डिसोजा आज हांगासर म्हाका तो अर्जंट काम आसल्या गेला म्हूण सांगून ताजे सहकार ताजे मेहनत ताजी वर्ती जावन आसा. श्री क्लेवर डिसोजा कॅथलिक सभेचो अध्यक्ष सर कॅथलिक सभे सन्यान आमचे बिगोली मंडळाची कार्यदर्शी जयसिंदा कुयेलो आनी सर गोळी परिशद्या म्हजें अभिनंदन पठयता. आनी सांगताच 2 नांवां हांवें काडिल्लीं. आमच्या दितेश आनी जीवन डिंपल तांकां मार्गदर्शन दिवन तांच्या सांगातार रावन तांकां प्रोत्साह दिवन तांकां ट्रेनिंग दिवन प्रॅक्टिसाक कुमो केल्ले जावन आसा. आमचे ब्रिगेडचे दोग मानेस्त ते जावन आसा लायनल वेगस ताका लायनल वेगस हांच्या सांगाताक तसो मस्त 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 मेहनत घेतल्या. लायनल वेगस तुज्या मेहनती देवान आज फळ दिला. तुका हांव सगळ्या तुजे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू लायनल. त्याच फुडें अनेक आसा विन्संट डिसोजा हांगासर विन्संट डिसोजा तो सादो मनीस सादो कांय ताची सेवा पळय दिसान फाटल्यान जाल्यार मस्त भावते केलाय. कांग्रेचुलेशन
प्रिन्सी ऑल द बेस्ट देवाचे आशीर्वाद आमचे सदांच आसो आनी येवच्या वर्सा ह्याच वेळार हांगासर आनी चड दाबाजो आसतलो देवाचे आशीर्वाद देवाच्या दैविकाचे कृपेन प्रेज द लॉर्ड थँक्यू देव बरें करूं विकार बापानो कोळूर फ्रिगयचे नांव उंचायेक पावयिल्ल्या तेगे विजेतांक हांगासर उल्हासिलां तितले मातूनय तांकां फाटीं बदिल्ल्या सहकार दिल्या सोमेस्तांचो विकार बापांनी आभार मानलो आसा येवच्या वर्सा आणखी व्हडलो संभ्रम आसा करचो तांचो आशा आसा वेन्सी आनी लायनल पर स्पर्धा जाता आसतना सुरवेर तोनाकेर मशेर बसोवन सक्कड स्पर्धिकांक ताणें सहकार दिल्लो आसा तुमच्या गांवच्या मातूनय सक्कड स्पर्धिकांक सहकार दिला तांकां 2 ताळयो आमी दिवया तांकां सांगात दिल्या समेस्त कोळूर क्रिकेटरांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा विश्वराणी स्टुडिओन आमकां सदांच सांगात दिते आसा वेल्फी मंजेश्वर ते आमच्या मदें आसात मंजेश्वर फिरकेचे उपाध्यक्ष ते जावन आसा तांचे हजारपण आमी मानून घेत आसतना माने सोलिवेट डिसोजा आमकां बरो सहकार दिवन आसा तो ही फाटल्यान आसा ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा कार्याच्या केरीक एक उरलें जावन आसा उपकार बावडची 2 उतरां आनी उपकार बावडची 2 उतरां उलोवच्या डिंपल सोनिया डिसोजा हांगासर मुखार येता देव बरी सांज सुमेस्ता पयल्यान पयले अर्गां पटयता धन्य देवाक आयचो हो वर्तो सुबीत दीस आमकां सर्वांक फाव केल्ल्या आमकां गायन स्पर्धांत भाग घेवंक अवकाश करून दिल्ल्या आनी सगळ्यो स्पर्धो सुवस्थीत रितीन मांडून हाडलेल्या कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा स्पर्धेच्या आरंभतान आतां पर्यंत आमकां प्रोत्साह दिल्ल्या तरबेती दिवन उत्तेजन दिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांचो मनादिपाक विन्सेंट डिसोजा हांचो काळजांतावन आमी उपकार बावडटा केदाळे ताणें आमकां प्रोत्साह दिल्लो आसा खंय तरी मेळ्ळ्यार ताणें सांगचें आसलें तुमी पार्टिसिपेट करा तुमकां प्रायज मेळना जाल्यार व्हडना तुमी पार्टिसिपेशन करनी या म्हूण तशें तांकां थँक्यू म्हणटा आनी हांगासर आसात आमचे हेडमास्टर्स मनादीक बाप अरुण तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे दियाकन बाप आसात तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगा आमच्या फिरकेची कार्यदर्शीन श्रीमती जसिंता कुवेल्लो सॉरी श्रीमती मेबे बेन्नीस तशेंच कार्यदर्शी श्रीमती जसिंता कुवेल्लो फिरगस गोळीक मंडळी गायन पंगड सर संघ संस्थे सर वाड्या आंगाराचो आनी समेस्तांचो उपकार आठयता तुमकां सदांच आमी आभारी जावन आसा गायन स्पर्धा विशयांत माहेर दिवन हर एका वेळार आमकां प्रोत्साह दिल्ल्या श्रीमान फ्लॉयड डिमेलो काशिया तुमकां देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावडूंक आशेता श्रीमान जेरी बोंदेर आनी श्रीमान उर्बान डिसुजा हांचो सांगातच विश्वराणी स्टुडिओ गट्टी कुद्रू सकट सांगात्याचो सदांनीच तुमी आमकां पाठिंबो दिला आयचे कार्य हांगासर जावच्याक जायती मेहनत तुमी काडल्या तुमकां आमी रणी जावन आसा देव बरें करूं तुमकां हांगासर हे शामियाना तशेंच मंडप उदक सुन दिला प्रिन्स कॅटरर्स असो मालक प्रिन्स शामियानाचो मालक जावन आसा श्रीमान क्लेवर डिसोजा तुमकांय आमी आभारी जावन आसा सबाज आमच्या ह्या स्पर्धा फाटल्यान साबार जाणांनी आमकां सहकार दिल्लो आसा आनी साबारांचो वांगटी आसा हातून प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबादारांचो इश्ट मित्रांचो फोन करून वा व्हॉट्सअप मेसेजीर आमकां पाठिंबो दिवन आसल्या समेस्तांचो प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन तुमी आमकां प्रोत्साह दिला तुमकां काळजांतावन आमी उपकार बावडटा खरी हांगासर अपूर्बाय रितीन चलोवन व्हेल्ल्या श्रीमान प्रितम फजीर तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा वेदी सोबयल्या सांगतस मंडप मांडून हाडल्ल्या प्रिन्स शामियाना क्लेवर डिसोजा कातोलीक सभेचो अध्यक्ष काही 2 ताळी आमी दिवंक जाय ताच्या अनुपस्थितीन ताका आमी सर बरें मागता सांगतास आमचे बँडकार आसात दनपारा येवन पावल्या जॉयस्टर बँड काटी पडला मंगळूर तांकां 2 ताळयो जोरान दिवया गट्टी कुद्रू राणीपुरांतल्यान जाल्लो पुरशांव पंपेल नंतर जावन कुळुराक मुशेर पावयल्लो आसा तांचो आमी आभार मानता आयच्या कार्याचे व्हिडिओ शूटिंग हांगासर जावन आसा डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर फाल्यां तुमी पळोवं येता तांचो आमी उपकार बावडटा
बॅनर सजवणी केल्या जेनेसिस प्रिंटर्स रविराज डिसूजो फेरमानताचो आमी आभार मानतो मग फायरसो मेस्त्री आसा मानेस्त विन्सेंट डिसूजा ताका आमी देव बरें करूं कशी व्हरता कित्याक स्पर्धेकांक आरंभाच्या हंतार बरी तरबेती तेंच्या बरी तांणी पळयल्ली आसा विन्सेंट डिसूजा फायरसो मेस्त्री ताका तुमी मुखार येवन विकार बापाकान गुलाब स्वीकार करूंक जाय सांगतास कोंकणी नाटक सभासो जनरल कार्यदर्शी फ्लॉयड डिमेल्लो कास्सी हांगासर येवन पावला ताका आमी बरो स्वागत मागता आसतना ताणें गुलाब स्वीकार करूंक जाय मुखार येवन स्पर्धा सांभळ्यार फावाना स्पर्धेकांक हाडोवन तांचें प्रदर्शन दिवचें बरें पळोवचें वर्तें काम फ्लॉयड करते आसा फोनांकन जावं पुरो मॅसेज जावं पुरो एक बरो कार्यनिर्वाह ताचो आमी आभार मानता देव बरें कर म्हणटा सांगतास गायन स्पर्धेचे टेलिकास्ट पोर जाल्ल्या गायन स्पर्धेचे टेलिकास्ट येवच्या बुधवारांत हर एका बुधवारा 9 वरां 9 ते 10 वरां म्हणजेर दायजीवल टीव्हीचेर प्रसार जातले तुम्ही सुखान आसतना पळोवचे ह्या सर सिंगरांचे उत्तम गायन कंडिशन मिस करनाकात इतल्यार वैसियस भुरगे वय 17 वर्सो बरो वावर वय वैसियसाच्या भुरग्यांनी हांगासर सहकार दिला तुमचो समेस्त दोन ताळयो दिवन आमी उपकार पडटा देव बरें कर म्हणटा सांगता प्रत्यक्ष आनी परोक्षतेन आदार दिल्ल्या समेस्ताचो जावं पुरो विगार बाप जावं पुरो गोळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सक्कड वाड्याचे गुरकार सक्कड संस्थांचे सांगता कुळूर फिरगेची देव प्रजा कोणाचेंच नांव कोणाचो दोन भयणी ह्या जागांचो सांगता विश्वराणी स्टुडिओ कोंकणी आंगण ग्रुप सक्कडांचो मंगळूर दक्षिण तावन तितल्या पयसताना आयिल्ल्या समेस्तांचो आमी उपकार पडटा देव बरें कर म्हणटा कार्याच्या करिकाचे सोरला फोटो सेशन हांगासर स्पर्धिका सांगता रावन तुमी तस्विरी बाकीदार सभी येता फॅमिली मेंबर्स सॉंग पुरो वेल विशर्स सॉंग पुरो फिरगसकारां सॉंग पुरो संस्थांचे सॉंग पुरो तुमकां अवकाश आसा सांगता आमचे बँडकारी आमकां इल्लेशें नासाक सांगत दिताले देव बरें करो देव बरी रास समेस्तांक देव बरें करो थँक्यू प्रितम आयचें कार्य बोवाप पुरबायन तुवें केलें तुजी जोगती उतरां तुजी आकर्शीत तुजी पर्सनालिटी कंग्रॅच्युलेशन थँक्यू